गोंयांत रस्त्याची स्थिती इबाडिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। काकुमुड्डी तेलामोळ रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। ह्या फोंडकुलांक लागून खुबशे अपघातूय जाल्ले आसा। हो मडगांव वचपाक मुखेल रस्तो आशिल्ल्यान चडशी येरादारी ह्याच रस्त्या वयल्यान जाता। संबंधीत खात्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ल्याचे थळावे सांगतात। तशेंच ह्या फोंडकुलांनी पडून कोणाचोय जीव गेल्यारूय सरकाराक जाग येतली काय कितें अशे थळावे प्रश्न उप्रासपाक लागला। तुम्ही पळयतात जो हांगा दिसता तुमकां फोटो जो जस्ट काकुमुड्डी बस स्टँड आसा थंयच्या मुखार टाकी आनी काकुमुड्डी बस स्टँडाच्या मदीं हो फुटबॉल आसा आनी हो फुटबॉल जाल्ल्यार अरावंड 2-3 म्हयने जाले। तो ल्हान आशिल्लो आतां हळू हळू वाडत आसा आनी हांगा खंय तरी जमनींतल्यान झरावं येयल्ल्यान हें उदक पावस गेल्यार सुद्दां तशेंच उरता। आतां काल तुम्ही एक इन्सिडंट आयकलो आसतलो फोंडा उसगांव तिस्कार एकटो फुटबॉला पडून बायकाक त्याच जाग्यार मृत्यू जाला। आतां ही गोश्ट आसा पळय ह्या रातचे टायमार हांगा 4-5 अपघात जाला, सुदैवान कोणाक कांय जालें ना। पूण जर हांगच्यान सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे लोकांनी सगळे डिपार्टमेंट ऑफिशियलांनी सगळ्यांनी हो नोट केला फुटबॉल, पूण 2-3 म्हयने जाले हेजेर कोणूच लक्ष दिना ना कांयच करना। आतां एकच डिपार्टमेंटाक विचारपा जाय की हेतूर कोण पडटलो मरतलो तेन्नाच हो फुटबॉल सारको जातलो काय म्हणून, कित्याक हे फुटबॉल्स कमी कमी रस्त्याच्या मदीं पावपा येयला आनी स्पेशली 2 व्हिलर्सा खातीर डेंजरस आसा। रातचे हांगा काळोख आसता आनी हे उदकाक सद्या झराव फुटलेल्यान हे उदक पावस ना जाल्यार सुद्दां जे फुटबॉला वचून उदक जमा जाता खंय तरी हेचो अदमास कळना आनी रातची येयले कडेन रस्तो बाकीचो हो सारको आसा म्हणटरी कितें आसता लोकांचे जर रस्त्यार सगळ्याक खड्डे आसले जाल्यार लोकांक कळना की ते सारके हे घेवन प्रिकॉशन घेवन चलयतात। पूण जेन्ना अकस्मात बरे रोडार जर फुटबॉल जालो आनी रातचे टायमार हांगा लायट ना जाल्यार खंय तरी हो अपघाताक आमंत्रण दिल्या सारकें आसा। आनी हेतूर 4-5 दिसाची सुद्दां लोकांक पडून किरकोळ दुखापत जाल्ली आसा। पूण आज पासून PWD रोड्स हेचेर लक्ष घालना, दोळे उक्ती करना। हांव गोमंतक TV खातीर काकुमुड्डी कुडचडेंच्यान कृष्णानंद पेट।